जेजून आपल्या सुसांक म्हणले, शास्त्राचे आनी फारिजावाच्या प्रामाणीकपणान परस तुमचें प्रामाणीकपण ओदीक व्हडतें न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यान कोडीस भितर सोरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका आनी जिवेशी मारीत तो न्यायसभे मुखार गुन्यांवकारी जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलेलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागात जायत जाल्यार तूं न्यायसभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय तुका आरे देव धर्म नासलेलो म्हणत जाल्यार तो एमकोणाच्या कास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटूंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंच कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटूय. तुज्या वाद्या बराबर वाटेर आसतनाच तुमच्या मदीं उपरासलेलो तोटो बरे भाशेन सोंपूय. नाजाल्यार घोडेक तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत. नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यांत घालीत आनी तूं बणकोणीत पडशी. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमणी दमडी फारीक करीसर तूं थंयसरलो सुटचो नाय.